सांडलो ते ओदर दिसती पळालो ते आतांचो फाट आमकां फाट घालून सगळं काडपाक लागले आमकां फोन मध्ये आमकां हें काय म्हणून ट्रॅफिक पुलीस ते आज एक्चुअला सारखे भिता सायडीचा वाजता तेंगे मातशें मिटींग चलता आनी एकलो मोबायलाचेर बिजी जाली मिटींग जाली सो तुमगे मिटींग आवाज जाली मिटींग बाय गुड नाईट फॉलो कर जेवण होती आमकां सगळे 500 रुपया काढाय सगळी सो मागीर मेळटा तुमकां वयता ती म्हाका खबर ना मागीर मेळटा तुमकां रस्तो सांडवली सगळे Continue on Golwa Beach Road for 3 kilometers. आता सो गायस रोस आमले डापा आमी गेलोली बट थिंग गाड बंद जालो आता वयताय दुसरे कडेन थंय वताय नोताय देव जाण केटी सिको पावली सो आम पावली मारगांव सो फायनली आम पावली चायनीज आमी थंय पावली वयताय चलोन यो कितें आपा गो सो गायस आम पावली थंय बसले थंय हाय म्हणे रे तो सारको सो आतां मारी ऑर्डर करतली सूप गायस आम ऑर्डर मारले हे दोगांन गेम चोयताय थिंगा क्रिकेट न्हू रे ती वयच तुम गेम चोवपा येयले एकाय बी इंट्रस्ट आसतो एकाय बी इंट्रस्ट जाय ते सगळे फोटो काटाय आता ये नाही मेळटा आम वयता चयती गेली सो आमी बी वयताय घरा सो गायस पावले घरा
कपडे बी चेंज केले. सो हो व्हिडिओ एंड करता. सो गुड नाईट, बाय. मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉग.